त्या सुदीन बाब जेन्ना तुमी इतलें सगळें उलयता आनी जेन्ना तुमी गोंयकारांनी विचार करपाक जाय म्हणटा एका सायडीच्यान तुमचेच अपेक्षा येता की तुमचे आनी बीजेपीचे अलायन्स जावंक शकता. नंबर एक हे कोण उलयता हांव नकळो. आयजूय येयला तुम्ही फडणवीसाक म्हाका मेळयले. प्रशांत किशोर मेळटा, म्हाका दिनेश गुंडूराव मेळटा, म्हाका बीजेपीचे लिडर्स मेळटा, म्हाका TMC आयपॅक आसा ताचे बरोबर 1 तासाची मिटींग म्हजी काल जाल्या. फडणवीसाक तुम्ही मेळपाक गेले हांव मेळपाक कोणाकूच वचना. जर मनीस जर म्हजे मरे आयले तांकां हांव घरा भायर मारूंक शकना. सो हे तुमच्या घरा तुम्ही येयले मेळयले. लक्षात हें दवरा, हें एक लक्षात दवरा. आनी जो मनीस मेळटा ताका आमी धांवडूंक शकना. तुमकां मेळटा तुम्ही फडणवीसाक हांव मेळयले. कितें तुम्ही म्हणटा, मेळ्ळे जे फडणवीसाक मनीस मेळ्ळे. म्हाका घरा येवन फडणवीस मेळटा, घरा येवन मेळ्ळो. म्हाका पळय परत सांगता, नाका आशिल्ले प्रश्न आमी विचारले. जे मनीस म्हाका घरा येवन मेळटा त्या मनशाक हांव दुखोवंक शकना. आनी तांकां सदांच आज म्हाका दिनेश गुंडूराव आनी हो येतलो घरा कडेन. आमी घरा कडेन येता म्हणून तांणी 9:30 फोन केला. 9:30 आमी घरा कडेन पावता म्हणून. दिनेश गुंडूराव, दिगंबर कामत आनी अलेक्स सिकेर, स्वता अलेक्स सिकेरान म्हाका फोन केला. घरा कडेन येता आनी घरा कडेन येवपाक जाय. आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता की ह्या हेतून ज्यो गोश्टी आसा त्यो सांबाळपाकूच जाय. आतां मित्रत्वाचें नातें, आज फाल्यां एसेंब्ली आसा 18 तारखेक, सगळे हात दितलेच आमी. कारण आमी परत एसेंब्ली आसतले की ना हें आमी सोडूंक शकना. तातूंत आमचें ओपोनंट आसा, म्हजे आनी बाकीचे एकादले फ्लोरार बाचाबाची जाल्ली आसतली, भायर बाचाबाची जाल्ली आसतली, पूण ह्यो गोश्टी आमी थंय काडून उपयोग ना. सर पण तुमी फडणवीसाक मेळलेले मेळ्ळे म्हणजे हांव सगळे लिडरां मेळटा म्हणून सांगला न्ही तुका. So फडणवीसाक फडणवीस मेळ्ळा इज तुम्ही? वन ऑफ द लिडर न्ही. ओके फडणवीस इज वन ऑफ द लिडर. परत सांगता, हांव परत सांगता, आय एम रिपिटींग, फडणवीस इज वन ऑफ द लिडर. दॅट हुम हांवें सगळे लिडरां मेळ्ळा. पूण एलायन्साचे उलयला. सगळे लिडर एलायन्सीचे कांय ना. हे ते कितें तें आज कुजबूज कितें आयला तातूंत अर्थ ना. 1.5 वर्साचो टर्म राज्यसभेचो घेवन हांव राज्यसभेत वचपाचो. तुमी आतां कितें बरयता, तुमी बरयलें गव्हर्नरूय मागला म्हणून. जो मनीस 22 वर्सां एका पक्षांत रावन काम केलां त्या मनशीस 1.5 वर्सां टर्मा खातीर सगळें विकप. मातशें विचार करा. बरयता आसता आज कोणी तरी तें बरयलां कितें आतां तें ह्याचेर आयलां. कित्याचेर आयलां? वॉट्सॅपाचेर आयलां. हे कोण तरी घडयता आपले जिताक बेजार करपाक, आमचो केतन भाटीकाराक बेजार करपाक, आमचो बिचोलेचो नरेश सावळाक बेजार करपाक. कारण कोण हारल्या तें पळया न्ही. हे कोण मुद्दाम करता म्हणजे कोण तरी बरेच मुळा पसून हारल्या. सादे हालू ना. आतां कोण हे पॉलिटिक्सां हारल्या हे तुमी ठरोवपाचें. सर पण तुमचं स्टेटमेंट क्लियर ना बिकॉज ते कन्फ्युज्ड आसा. जे गोष्टी जावंच ना तातूंत आनी कन्फ्युजन हे जावच्यात ना. अरे 1.5 वर्स राज्यसभेत म्हजे सारको मनीस गव्हर्नर अलायन्स MGPचे अलायन्स काम करपी मनीस गव्हर्नर. सर आमी ते उलयना. MGPचे अलायन्स बीजेपी कडे जातले वा जावचे ना. स्टॉक्स वूड नॉट हॅपन. Executive committee decision is a final decision in terms as per the act. Goa MGP Act is concerned. However, at this moment, आम्ही 3 फावटी BJP कडे सुसायड केल्या. आता 4थी सुसायड ही गोळा कापपाची आसतली. आणि काय उलयना आनी कितें आनी कितें आन्सर. तुम्ही एलायन्साचे काय उलोवंक ना न्हू. सी हांव पयलें आयका सांगता. तुम्ही सरकार तुमच्या दारी हो कार्यक्रम कोणाचो कार्यक्रम? गव्हर्मेंटाचो. थंय ह्यो गोश्टी म्हजेर टिका करपाच्यो. थंय तुमी कामां करपा लोकांचे येयल्या. थंय म्हजेर टिका करून कितें फायदो आसतलो? पूण पॉलिटिकल भाशण जेन्ना डिक्लेअर इलेक्शन जाता तेन्ना कर. सरकार तुमच्या दारी म्हणजे तुज्यो योजना आसा त्या लोकांक सांगपाच्यो. तुजी योजना कशी तूं मुखार व्हरतलो तें सांगपाचें. सुनील ढवळीकाराचेर टिका करून तुज्यो योजना लोकांक कळच्यो ना. आनी सुनील ढवळीकर 20 वर्सां PWD मिनिस्टर आसा. 5 वर्सां आशिल्लो हो चर्चील, 2 वर्सां आशिल्लो प्रताप सिंग रावजी राणे, 1 वर्स आशिल्लो दिगंबर कामत. सो वेर इज द क्वेश्चन ऑफ 20 years सुनील ढवळीकर. आनी खड्ड्याचेर उलयता पळय हांवें पडलें म्हणटा पळय. मेंटेनन्स पिरियड पयलीं 1.5 वर्स आशिल्लो खंयच्या रोडाचो, तो आमी 3 वर्सां केला. 3 वर्सां केला मेंटेनन्स पिरियड. हांव आतां मंत्री ना 3.5 वर्सां जालीं.
म्हणजे हेंय कळना हांव सादो बारकावो न्हय एकामेकाचो तांणी हें चिंतपाक जाय आनी सरकार तुमच्या दारी म्हणटा पळय तेन्ना ही टिका थंय बरोबर न्हय हेचो अर्थ तुमी खंय तरी हाल्ल्या अशें दिसता सर, आनी ह्या हाल्ल्या ते कित्याक हाल्ल्या तें तांणी पळोवपाक सर